गोंय हे कर्नाटकाक विकलां अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबन सरकाराचेर टिका केल्या। कर्नाटकांत चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा। गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात। गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या, पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय कितें असो प्रश्न मनोजान उपरासला। कर्नाटका जे इलेक्शन आसा हे कर्नाटकचे इलेक्शन काय गोंयचे इलेक्शन हे सध्या कोणाकूच कळना। गोंयकार सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आहा, कित्याक आमच्या गोंयच्या सरकाराचे मॅक्झिमम मिनिस्टर्स आनी जे बीजेपीचे लिडर्स आसा ते सध्या कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकान कन्नडान उलोवन आनी खंयच्या भाशेन उलोवन ते सगळे नेटान प्रचार करीत आसा। वॉर्ड वायज मिटींग घेतात, कॉर्नर मिटींग घेतात, रोड शो करता, सीएम वचून थंयसरूच स्थायीक जाल्लो आहा। सो सध्या अशें दिसता की गोंय आनी कर्नाटका एकूच आसा, ही बॉर्डर बेश्टी नांवान केल्ली आसा, पूण दोनूय स्टेटी हे मत जाल्ल्या भशेन सध्या तरी ते पिक्चर क्रिएट जाला। आनी आयज आनी एक गजाल घडली ती म्हटल्यार गोंयच्या सरकारान जे कर्नाटकाचे वोटर गोंयान आसात, जे इंडस्ट्रीन कामाक आसात, गोवा गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसात, प्रायवेट सेक्टरान कामाक आसात, तांकां सगळ्यांक पेड हॉलिडे डिक्लेअर केला। आतां आनी एक क्वेश्चन पडटा तो म्हटल्यार जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना गोंयचे लोक आमचे कामाक आसतात, जर कर्नाटकान आसा, जर महाराष्ट्रान आसा, नाल्यार आनी खंयचे ना, ते स्टेटी आमच्या गोंयकारांक हॉलिडे दिता काय? कित्याक आमी तरी आजून मेरेन तर आयकोंक ना। जर कोणें आयकलां ना जाल्यार असलें नोटिफिकेशन येयलां जाल्यार तेणी आमच्या नजरेक हाडचें। सध्या आमचें गोंय हे कर्नाटकाक ह्या सरकारान दिल्लें आहा।